Gavianove yigitami nawadyami amcha sumya vandantaka bhakti nami osiyami amcharaya kritya sumyachi nisakivichi महिमाताची कथम कविस्मी पृथ्वी दिन वाजता ताची वडवी काय रचना वाकंता ताची बळवंताय गाव्यानोवे ये गीतामी नावाड्यामी आमच्या सुम्या वंदंताका भक्ती नामी असियामी आमचरया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्मेचे नवे आमच्या सुमी जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवसो मोग आणि पवित्रत्मेसो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. मोगळा बाबा भयणीनो, आज आमी सा मार्ता हिचें स्मरण करता. मार्ता म्हणटना आमकां पयले उगडासाक येता तिका जेजू थंय आसुल्लो तो अगणित मोग. ह्या मोगाक लागूनच ती आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू तिच्या घरा येता म्हणटना ताका कितें म्हणे बरें तयार करूंक जाय म्हळ्यार मनोभावान कुसनांक रिगता. आनी आयच्या पयल्या वचपांत आपोस्तल हांव म्हणटा, आमी एकामेकाचो मोग करता जाल्यार देव आमचे थंय जियेता. तर मोगाच्या न्हू ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मार्ता बरी मोगाच्या स्पिरितान जेजूक आमच्या काळजांत स्विकार करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजूत हांव जोडून घेवया. आम्ही आदारलेल्या पातकांचे बुक्सने मागून सांगता म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसगुणे अवसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. होमसो अपराध, होमसो अपराध, होमसो बोड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच अहंकार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्यांका कुतकर, सोम्यांका कुतकर, क्रिस्ताका कुतकर, क्रिस्ताका कुतकर, सोम्यांका कुतकर, सोम्यांका कुतकर. प्रार्थुया. सरपदवेदारा ससनाच्या देवा, तुझ्या पुताक आपल्या घरांत स्वागत दिवन ताका सत्कार सन्मान करूंक भाग्यवान मार्ताक तुवें फावो केलें. तिची देख घेवन आमी तशींच हेरां मनशां सुवें जेजूक देखून सुटसुटायेन तांची सेवा करूंक आनी अशें सरकार तुजे महिमेवंत स्वागत जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणां जेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांजू हांवच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप.
भोव मोगाच्या न्हू आमी मरणांतली भायर सरन जिविताक उतरल्या म्हूण आमी एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग देवा थावन येता जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो देवाक तो वळखता पूण मोग करिनातल्याक देवाची वळख ना कित्याक देव म्हळ्यार मोग आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडन देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो मोग हातूंत आटापून आसा आमी देवाचो मोग केल्ल्यांत न्हय बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यांत आनी आमच्या पातकांचे फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयिल्ल्याक मोगाच्या न्हू देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय कोणूय मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना पूण आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगूय आमचे थंय संपूर्ण जाता ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळ्या बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडवणदार कसो धाडिल्लो ताका आमीच देखला आमी परगट करतांवूय ह्याच विशयांत जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता तोय देवा थंय जियेता अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला देव म्हळ्यार मोग जो कोण मोगांत जियेता तो देवा थावनूच देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार सर्वेस्पराक हांव सदांच दिनवासतलो सर्वेस्पराक हांव सदांच दिनवासतलो सर्वेस्पराक हांव सदांच दिनवासतलो ताची वाकण स्तुती खळ्यान आसता म्हज्या वंटाचेर आसतली सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं सर्वेस्पराक हांव सदांच दिनवासतलो म्हजे सवे मेळून सर्वेस्पराची कीर्त गाजया एका ताळ्यान आमी सकड ताचें नांव हरसिया सर्वेस्पराक हांव मेळोवंक गेलो ताणें म्हजें आयकलें आनी आयकून सर्व म्हज्या कश्टा आनवारांतलें ताणें म्हाका निवारलें सर्वेस्पराक हांव सदांच दिनवासतलो ताचेर दोळे लावन रावतले संतोश भरीत जातात तांची मुखामळां लजेन केदींस भावनांत कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या आनवारा आकांतांतलो ताका निवारलो सर्वेस्पराक हांव सदांच दिनवासतलो उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांवूय तुमचे थंय एकवटान रावतलो म्हणटा सोमी म्हजे सवे रावता तो यथेश्ट फळ दिता Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो तुमचे सुवासो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका शहराचे सबार जुदेव मार्ता आनी मोरयेक मेळून तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हूण आयिल्ले जेजू येता म्हूण आयकतच मार्ता ताका मेळूंक म्हूण फुडें गेली पूण मोरी घराच रावली जेजूक पळोवन मार्तान म्हळें सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मोरचो नातलो पूण आतां जाल्यार
देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवन उरतलो. मार्ता म्हणाली, तो निमाणे दिसा पुनर्जिवनपणा वेळार जिवन उरतलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें, हांवूच पुनर्जिवनपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यारय जियेतलो, आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सतमंता तो ससनाक मरोसना. हें तूं सतमंताय? तिणें जाप दिली, वय सोमया, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तुमच म्हूण हांव सतमंता. देवाचें उतर हें, वखाणी तुका जायसं. भोवनोनी भणिनो, आज आमी मार्ता, मोरी आनी लाजरस हांचें स्मरण करता. 2021 वर्सांत पापा फ्रांसिसान ह्या तेगांचें स्मरण सांगाता करीचें म्हणून लितुर्जींत एक बदलावण हाडली. त्या पयलें तुमकां कळीत आसचे प्रमाणे केवल मार्ताचें स्मरण मात्र करचें आसलें. आतां पापा साहेबान कित्याक मोरयेक लाजरसाकी ह्या स्मरणेंत वा ह्या आचरणांत कुडचिलें? पापा साहेब म्हणटा, जेजू ह्या तेगांच्या म्हणजे भावा भयणीच्या कुटुंबाक तवळ तवळ भेट दितालो आनी थंयसर ताका सांगातपण इश्टागात मेळटाली. न्हय मात्र खावंक जेवंक, बागार उलोवंक, ताची बोगणां वांटून घेवंक, असली एक इश्टागात जेजून ह्या एका कुटुंबांतय रुता केल्ली. आनी आमकां कळीत आसचे प्रमाणे मार्ता जेजूक रांदून वाडूंक सदांय कुजनान मग्न आसा जाल्यार मोरी जेजूच्या पांयां सरशीं बसून ताचें आयकता, ताचे लागीं उलयता. आनी लाजरस मेल्लो जाल्यार जेजून सांगलेल्या उतराक खाल जावन तो जिवन उरता. म्हणटना ह्या दोगां भयणी आनी एका भावातावन आमच्या जिविताक आमी जायतें शिकोवंक आसा. आनी ह्या दृश्टीन पापा साहेब फ्रांसीस हें स्मरण तेगांचें नांवें स्थापन करता, मोरी, मार्ता आनी लाजरस. आयच्या मिसाच्या वाचपाक आमी आयल्या जाल्यार थंयसर 2 वांजेल आसात. एक जे आमी आत्तां आयकल्लो, लाजरसाक मरणांतलो उठोवचो वांजेसाच्या घरा गेल्लो, आमच्याय घरा तो आसा. हर एका दिसा मिसांत आमी भाग घेता, त्या उपरांत जेजूक आमी सेवता आनी जेजू काणगोन आमी घरा वेता. हर एका दिसा तेरसा वेळार जावंक पुरो वा हेर वेळार आमी देवाचें उतर वाचता. म्हणटना जेजू आमचे थंय ह्या उतरा मुखांत्र, पवित्र येवक्रिस्ता मुखांत्र आमचे थंय हजर आसा. आमच्या कुटुंबांत एकामेकांतय तो हजर आसा. पूण आमी जेजूचें उतर वाचलेले उपरांत, पवित्र येवक्रिस्तान भाग घेतलेले उपरांत तो जेजू एकामेकाक दिवंक कितलें प्रयत्न करता. सांजेर वांजेल वाचले उपरांत तो वांजेल आमी एकूटाम जावन कशें आमच्या जिवितांत पाळयेत म्हूण कितले आमी एकामेकाक उलयता. पण जायते फावटी आमी जायत्यो हेर संगती उलयता, जावं पुरो पॉलिटिक्सा विशयंत, जावं पुरो थंय कितें घडलें, हांगा कितें घडलें, कामा कडेन कितें घडलें, घरा कितें घडलें, हें सकड आमी बसून उलयता. पूण आज आमी वाचुल्लो तो वांजेल एकूटाम जावन, एक बायल जावन, एक घोव जावन, एक भुरगो जावन आमी कशें सांगाता पाळयेत हाचे विशयंत आमी चर्चा करची बारीच उणें. जावं मिसातावन गेल्ले उपरांत आज हें उतर आसलें, आज हो नियाळ आसलो,
हो आमी आमच्या जिवितांत कशें पाळया. आपले खंडीत जावन मोरी मार्ता आनी लाजरसान असलो भासाभास केल्लो आसयेत आनी त्या मुखांतर जे कितें तांचें तें आसलें उणेपण पयस करूंक जेजूची खरी आपोत चल वा शीत जावन वाडोवंक तांणी एकामेकाक कुमक केल्ली आसा. हांव चिंता ही एक अपुरबायचें लिसांव ह्या तेगा भावा भयणी तावन आमी शिकयेत. आमी कोणी परफेक्ट न्ही, मोरी परफेक्ट न्ही, मार्ताय परफेक्ट न्ही, लाजरसय संपूर्ण न्ही. तांचें तें उणेपण आसलें आनी आमचें हर एकलें तें उणेपण आसा. पूण आमी ह्या उणेपणांत एकामेकाक आदार दिवन कशें जेजूचें उतर आमच्या जिवितांत पाळचें, कशें आमी एक आदर्श कुटुंब बांदून हाडचें म्हूण आमी भासाभास चलोवन एकामेकाक आदार दिलो जाल्यार आमी खंडीत जावन जें कितें आज सांजो हांव ताच्या पयले वाचपान म्हणालो, एकामेकाचो मोग करा आनी त्या मुखांतर तुमी जेजूची वा देवाची खरीं भुरगीं जावन जियेतल्यात म्हूण. असलें भाग खंडीत जावन आमी आमचें कर्ण घेवंक साध्य आसा. ह्या दिशेन आमी प्रयत्न करतना ही दोगां भयणी आनी तांचो भाव लाजरस आमकां देवालकची कृपा मागोवन धाडूं. येवकरिस्तान आमचें तें असो जेजू आमचें तें सदांच रावो आनी ह्या दिशेन आमकां ताच्या कृपेन बरो. आमेन. सर्व आमची मोगाळ बापा, काणी जावन तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बापा, घाल तूं तांचे तुजे बेसा. कितेंच ना आमचें ह्या संवसारान, आसा जर कितें तुवेंच दिलें, भेटयता आमकां ह्या बलिदानान, तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सोबे. भोवन निबडिनो आमी बेजोवचें हें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या आनी आख्या पयस विचारवाक सविस्पो मानून घे. बापा भाग्यवन मार्तसो उगडास करून तुजे महिमेच्या मनाक हो वाकणनेचो यज्ञ आमी तुका नम्रतेन भेटयता. जशें तिची मोगाची सेवा तुज्या पुताक मानवली, तशें ह्या बलिदाना बराबर आमचे जिणयेची सेवा तुका मानो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सुवास आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय आमी अशेंच करूं. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोद्वेदारा आनी सस्नाच्या देवा, सर्व कडी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ शेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाची तूं तांकां साक्षी करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दिता निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. बापा कुरूस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रत्म्याची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पोवची.
तेच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sugur pergatuya. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही समरता. तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सुडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे प्रतिमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमकांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो दवरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणीचो कोट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फळ जर मुखार पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां मरे देवाचे मेळे संगाती भगवान जुजे, भगवान दर्दूत आनी मार्ता, मेरी आनी लाजरस ह्या सगळ्या भक्तां संगत कमावेल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तियास जेजू वरवीं, तियास जेजू संगता, तियास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून शिकयले मागणे सांगाता भक्तीपणान मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबरशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. कित्या रासवटकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जेताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सुवे आसूं. तुमचे सुवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळीच्या जीवनाक आपुण लाभलेली सुभागे. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Mantato que diz Daniel sopla Tus mozo rasa sumia Tus mozo adar Tus moja karzan sumia Sedan bidar प्रार्थुया. भोमगाळ बापा, या यज्ञान तुवें आमकां दिलाय त्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणा वरवीं आमचें काळीज अतीर चंचल वस्तू तावन मेकळें करून तें गरजेचे एकच वस्तूचेर तुज्या मोगाचेर दवरूंक आमकां बळ दी. आनी भाग्यवन मार्ताची, मोरयेची आनी लाजरसाची देख घेवन ह्या संवसारान आमच्या जण एकल्याच्या आपोवणे प्रमाणे तुजी सेवा करून ससनाक तुजे महिमेन भागी जावंक आमकां कुमूक कर. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वडुकार. कार्मेल सायबिणीचें नोवेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाक सुचरण दसी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्या सुपुताची आवय जावन वेंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उंकाळटना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. घरचे आकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां सुवादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा, दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बळे माये, खतनातले आमकारी, कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां हे दर्या सुकरा म्हूण परातलें आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातेनेन आनी ती बरोवश्यान तुजे सशी आमी येताव
आणि आमच्यो सर्व गरजो तुजे मैफात जेजू मुखार दवरता. थोडो वेळ मौन रावन आमची सर्व कसकीत संवा कार्मेल माये मुखांतर जेजूक समर्पण दिवया. संगत आम्ही म्हणया. उगडास कर एबो दयाळी मरिये, तुझ्या आस्त्याक दवरलो, तुजो आदार मागलो, तुझी मध्यस्थी सोदलो, कोण कोणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदीस कोणेंच आयकूंक ना. हे पातेने देर कान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. ये ओंकारीच्या ओंकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताची माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुज्या काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजी संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगेन मरिये देवाचे माये, आमो पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणी आमा बसून विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजी संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमो पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणी आमा बसून विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजी संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमो पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणी आमा बसून विनंती कर. आमच्या जिवितांत आमकां मेळिल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर थोडो वेळ मौन रावन अर्गान दिवया. संगत आमी म्हणया. हे भगवंती मरिये कार्मेल राणी, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागून दडयल्या सर्व उपकारांक अर्गान दिता. वडा पातयेनी तुजे बेतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वारांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिन वाजताव. या घडी आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीची प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुता विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखा पावूंक आमकां फावो कर म्हूण मागतां. तुजे आनी तुजे हाती आसलेल्या जिसू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. Mori Krista mai tu amchi mai sergi ulo mata mai ami tuji burgi tu amchi mai tu amkazai तुझे सोशी येता. विघ्नान बारा सुखा दुकान माय तुझो वादा मागता. विघ्नान बारा सुखा दुकान माय तुझो वादा मागता. मोगाळ पुता सोवे आमकां मरी आशिर्वाद आमकां. भगवान क्रिस्ताचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवी. आमेन.